प्रश्न हा साऊंड रेस्ट्रिक्शन आणि इम्पॅक्ट ऑन टुरिझम आणि लोकल लाईफ. स्पीकर सर, आज हांव बेसिकली जे कोण आमची काजरां करतात, जे कोण रेस्टॉरंट चलयतात गोंयकार, तांचे खातीर हो इश्यू हांवें रेज केला. म्हजो पयलो प्रश्न आसलो की धांक जे म्युजीक बंद करतात ताजो इम्पॅक्ट टुरिझमाचेर कितलो जाता काय म्हणून. तो मे बी द क्वेश्चन इज नॉट टू द रायट मॅन. एनवायरमेंटाचें काम न्ही तें, and therefore you have said that no assessment is done. But from what I gather, from studies that have happened, it is around 675 and can rise up to 1,620 crores a year. Just this 10 to 12 जे म्युझिक बंद जाता तातूनच इम्पॅक्ट ऑन टुरिझम एक जालें. स्पीकर सर, आता कितें करता सरकार? मुखेलमंत्र्यान भुपेंद्र यादवाक लेटर बरयलें 15 एप्रिल 2025 की 70 डेसिबल म्युझिक टील 1 AM अलाव करचें म्हणून. युनियन मिनिस्टरान म्हळ्यार वयले इंजिनान सांगलें की WHO गायडलायन्सा खातीर आनी 2005 सुप्रीम कोर्ट गायडलायन्सा खातीर हें करूंक आमकां मेळना. स्पीकर सर, म्हजो पयलो प्रश्न आहा, what is the next step of the government? Has the government given up on this issue? As far as the government is concerned, there are 2-3 things that I would like to inform this August House. I know that the Chief Minister himself has taken up this issue umpteen times with the Union Minister of Environment and Forest. I have been present along with him twice. He has again, whilst I was not too well, approached the Minister himself in April, and a consequence to that letter has been sent. The government is consulting senior lawyers in Delhi to file an appeal, if required, for review of the Supreme Court order. Basically, it's the Supreme Court order that is binding us to 15 days. So the government is toying with the idea of filing an appeal, a review petition or whatever you call it, before the Supreme Court to look into and review this particular issue. Speaker sir, आता permissible outside noise at night in residential zone कितले आसूंक जाय? 45 decibel. Sound, it seems, drops 6 decibels every time distance doubles in open air. So from inside 1 to 2 meters to 20 meters, you can expect a 20 to 26 decibel drop. Therefore, to keep the outside level at 45 decibels, maximum indoor sound should be 65 to 70 decibels. हे calculation जाता. म्हळ्यार at source near the speaker. So that means 70 decibel जर भितर आहा जाल्यार भायर तो 45 आसतो. Restaurants, you know, don't use a single speaker. They use a grid of speakers to create an ambient sound. Speaker sir, आता प्रश्न असो आहा की I went to Bangalore a few days ago. Bangalore एक वरामेरेन चलता, म्युझिक चलता, पार्टी चलता, सगळे एक वरामेरेन चलता आणि धाकटे जाग्यार न्ही. आय एम टॉकिंग अबाउट रिच कार्ल्टन बी अशें. आता I have just inquired what they are doing, because the laws are the same. The laws are of the country. You have also spoken to the union minister. So speaker sir, थंय म्हाका अशें कळटा की तांणी एक बजेट स्पीचान सिद्धारामय्यान डिक्लेअर केलें की इस्टॅब्लिशमेंट विल बी ओपन टील 1 AM. इस्टॅब्लिशमेंट्स. आता तूं काय हांगा इस्टॅब्लिशमेंट 1 आसूं 2 आसूं तूं बंद करपाक वचना, पूण हें ताणें डिक्लेअर केलें ते 1 AM बंद करतात सगळे रेस्टॉरंटां बिस्टॉरंट सगळें बंद. एकाचे मागीर तुका बसूंक मेळना, एकाचे मागीर तुका ड्रिंक मारूंक मेळना, पूण एकाचे मागीर तुका म्युझिकूय लावंक मेळना, सगळें बंद. आता हें चलता आनी बेंगलोराक टॉप टुरिझम चलता हें सगळ्यांक खबर आहा. थंय जाता जाल्यार हांगा कित्याक न्ही? आनी एक आहा, काजरान तुमी काय पुलीस धाडल्या दिसांनी, पूण जाता कितें? जे कोण हॉलाचे ओनर आहा ते दावराचेरच पयलीं म्युझिक बंद करता. तूं व्हडलो कोण चीफ मिनिस्टर तुजो टोस्ट रेस करपाक आसूं, आमचे थंय आमी पळयलां की व्हडलो फावर मागचो पडटा. कितें म्हणल्यार मातशी 15 मिनटां वाडय. अरे हें कितें फकाणां? म्हणजे ते काजारी हे जे कपल आहा ते जेवून थंय वता ते हा बंद सगळें. आनी एक क्लिक जाला. क्लिक कितें बिटवीन द हॉल ओनर, द केटरर अँड द म्युझिक बँड. तांकांय काम कमी करपाक जाय आनी पयशे चड चडूंक जाय.
So this, because sir, you have to intervene. If the law doesn't allow you to review petition, ते केन्ना जातलें आनी कितें जातलें म्हाका गॅरंटी लागना. You have to intervene this way. सांग एक मेरेन सगळें चलयता आनी चलूंक दिवचें म्हणून. तुवें काल कोमुंदारीच्या येदे व्हडलें डॅरिंग घेतला तुवें. आज बरो टवटवीत कॅश बीस मारून आयला तूं. हें करपाक कितें आहा? हें कर, डिक्लेअर कर. बजेट सेशनाक सिद्धरामय्यान बजेट सेशनाक केल्लें. तांचे अर्बन डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंट अलाव करता. सो स्पीकर सर, कर्नाटकाचे थोडे कितें फॉलो करचें, वायट न्ही, बरें तें फॉलो करचें. सो एक हांव मागता, will the government allow restaurants, shacks, open air halls to play music till 12 p.m. I'm not talking about 1 a.m. म्हणना. Install ambient air monitor and maintain the volume at the boundary below 45 decibels. Speaker sir, globally, including in parts of Europe and Southeast Asia, low volume ambient music is permitted even at night, provided it does not exceed ambient threshold at the boundary, which is 45 decibels in the residential areas. Speaker sir, WHO guidelines जो तुम्ही answer केल्या recommends limiting night noise exposure to 40 decibels, but not a total ban on sound. So the answer is also wrong. It is not saying that तू music लावूंकूच जायना म्हणून, अशें खंयच म्हणून ना. Speaker sir, we as a nation are selective when it comes to WHO guidelines. आम्ही air quality, दिल्लीची एअर क्वालिटी, दिल्ली बंद पडपाची, दिल्ली कांयच बंद करून मेळचो ना तुका WHO गायडलायन फॉलो केले जाल्यार. इतले करोडपती आहा पळय बिलियनियर, तांचे धंदे बंद पडटले WHO केले जाल्यार. सो WHO सांगून एक काजारी जिविताक पयलो जो पावल मारता, ताची काजार तुम्ही काबार करता, हें सारकें न्ही. टुरिजमाक 1600 कोटी हे आहा लॉस आहा पर इयर. सो हांव मागता स्पीकर सर, ह्यो तुम्ही एक क्लियर कट म्हाका एश्युरन्स दिया की जे कर्नाटकान केला ते तुम्ही फॉलो करतले. स्पीकर सर, सिद्धरामय्या डायरेक्टली विजयाकडे इन टच आसा. विजयाचो टच आसपाचो न्ही. हांवें हें पळयलां आनी हांवें थंयच्यान थंय कितें जाता ती खबर काडल्या. हांव पळय ना म्हणटा म्हणल्यार युरीकडे इन टच ना, डायरेक्टली विजयाकडे आसा. पण एनी हांव तो विशय वेगळो. स्पीकर सर, ताणे जो सांगला की इट इज अप टू 1 PM पर्यंत जर एस्टाब्लिशमेंट ओपन करून 1 AM PM म्हणल्यार पयलीं सॉरी 1 AM पर्यंत जर दवरून पॉसिबल आसत, हांव व्हेरीफाय करता स्पीकर सर. डेफिनेटली गोंयच्या टुरिजम इंडस्ट्रीक जर हाचो फायदो जाता आसत जाल्यार आमकां बरें ते घेवपाक. टुरिजम आनी लोकल लोक बरोबर आसतले. बाजार मेन म्हणजे काजरा स्पेशली काजरा. स्पीकर सर, तूं एक स्टेटमेंट कर चीफ मिनिस्टराक, सगळ्या लोकांक गोंयच्या जनतेक पळोवनी की काजरा एक मेरेन चलतले, आपल्याक प्रॉब्लेम ना कर. ना कर. आम्ही हांवें डिमांड क्वेश्चन केला हाचे खातीर. एक्चुअली क्लब क्वेश्चन दुसरो शुड हॅव बीन टेकिंग. स्पीकर सर, काजरा 1 पर्यंत चल्ले म्हणून आमकां प्रॉब्लेम ना. प्रॉब्लेम जो आसा पळय न्ही, अकॉर्डिंग टू द जे एनवायरमेंटलिस्ट जे केसी फायल करतात. ना काजराक कोण करना, काजराक कोण करना. स्पीकर सर, एक मिनिट बेंगलोराक खबर एक मिनिट. बेंगलोराकूय NGO आहात, बेंगलोराकूय कंप्लेंट येतात. पूण तुवें वेल देर इज अ विल देर इज अ वे. सरकारान दाखोवचें देर इज. तुजें डबल इंजीन आहा, तुका भंय करता. सिद्धरामय्या तरी तो काँग्रेसीचो, तुका डबल इंजीन सपोर्ट आहा. तुज्या वांगडाच उलयता. ना ते उलयता. भुपेंद्र यादवाक उलयता म्हाजे फ्रेंड तो एनवायरमेंट मिनिस्टर, ते तुका उलयना तो तुवें विश्वजीत उलयतालो दिसता म्हाका ते कडेन. एनवायरमेंट मिनिस्टर तेगे फ्रेंड तो, तुका उलयना तो. ना तो हांव डेली मेळटा भुपेंद्र यादव, हांवूय मेळटा आनी तो मारूलय फ्रेंड तो मातशें मारूलय. आतां फोन मान अनाउन्स कर आतां मारता. ते सिद्धरामय्याचे पळय भुपेंद्र यादवाचे हांव आनी विश्वजीत पळयता, ते कांय चिंता ना. डॉक्टर चंद्रा शेट्टी स्पीकर सर, ताणें जें म्हटलां पळय न्ही, आमकां गोंयांत मेन प्रॉब्लेम जो आसा एनवायरमेंटलिस्ट आनी बाकीचे लोक जे केसी फायल करतात ताका लागून. तेणी जें म्हटलां की काजरा खातीर स्पेशली पळय म्हणून आमी स्पीकर सर आमी वे आउट काडटा. डेफिनेटली काजरांक डिस्टर्ब जावपाक जायना हाजे आनी बाकीचो टुरिजम इंडस्ट्रीक ताचो फायदो जावचो. आनी सेकंड कितें आनी हे आतां व्हडले व्हडले क्लब बी चलयता पळय, ते सकाळचे 4-5 पर्यंत तांचो कोण त्रास करना. हांव मागता ते लोकल रेस्टॉरंट, लोकल काजरा, लोकल मनीस, गोंयकार पण आमी गोंयकार काल कोमुजाती त्या ती गोंयकारांची घरां ही रेग्युलर जावपाकूच जाय, ताच्या खातीर हाडलेले जावपाकूच जाय. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.